आमचे मडगांवाक 90 आमचे डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर्स आसात आणि 50 जण वर्कर्स आर ऑन द गार्बेज ट्रक्स. Despite this, why the door-to-door collection was not happening properly? In addition to that, त्या कॉन्ट्रॅक्टराचे मनीस आशिल्ल्यान those were coming irregularly. हांव तो नंबर हांव कन्सिडरच करना. So if this is the case, then we have to go a step back and find out की इफेक्टिविटी कितली वर्कर्सांची वता. इफेक्टिविटी कितली वर्कर्सांची वता आणि जर इफेक्टिविटी इतली वर्कर्सांची गेल्या तसल्यार देर इज समथिंग रॉंग समवेअर न्ही. जर आमी इतली वर्कर्सांक पे केला आणि अजून सुद्धा जर सुपरवायझर म्हणटा आपले कडेन कितलेच वर्कर्स आसात, सगळे वर्कर्सांक ते जे पळय काम करतात तांचे कडेन आमी फायंड आउट केलें की तो म्हणटा आनी दॅट नंबर इज नॉट टेलिंग. सो वी हॅव टू फायंड आउट वॉट इज गोईंग रॉंग वेअर. We have to take a stock of the situation. I have instructed them to verify physically who are the workers who are present and who are not. आणि जर पेरिनियली थोडे वर्कर्स जर एबसेंटीज आसात तसल्यार तांची नांवां थंयच्यान डिलीट करपाक जाय फ्रॉम द रजिस्टर, वीच गिव्स अस अ फॉल्स पिक्चर की बाबा इतलो नंबर आसा म्हणून. नेक्स्ट वी हॅव टोल्ड दॅट हे जे पळय 6 वर्कर्स आनी जे पळय हू सेड दे नॉट कमिंग, देअर सर्विसीस शूड बी टर्मिनेटेड इमिजिएटली. आणि तांकां सांगलां आज तांकां टर्मिनेशन नोटीस सर्व कर आणि टुडे इवनिंग इटसेल्फ दुसरी नोटीस फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ म्हणजे हें करपाक की आमकां 6 ड्रायव्हर्स कितली ड्रायव्हर्स जाय ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस ते इमिजिएटली पेपराचेर तुमी घालात म्हणून. दीस ड्रायव्हर्स शूड बी ब्लॅकलिस्टेड. नेक्स्ट जे पळय रेग्युलर जे आमचे रेग्युलरायज्ड वर्कर्स आसात, जे ड्रायव्हर ज्यांनी सांगलें आमकां 8 वरां काम करपाक नाका, आय हॅव टोल्ड द चीफ ऑफिसर दॅट यू डील विथ देम, अदरवायज वी वील हॅव टू रायट टू द DMA to find out what action we can take. It should, and we have clearly, all the many council members were present, we have told them clearly that there should be something which will amount to a break in service. So break in service जाले की तांची सगळी सिनियरिटी सगळें वता. सो यू हॅव टू ज्या कडेन चिमटूक जाता पळय थंय देर शूड कशें कितें तरी एक्शन जावपाक जाय. नेक्स्ट वॉट आय हॅव टोल्ड द टेक्निकल सेक्शन, म्हाका दिसता आज टेक्निकल सेक्शनाचे सगळे इंजिनियर्सांक they were held responsible. We have told them की तुम्ही म्हणले सगळे आयसोलेशनाक काम करतात, कळ्ळें न्ही. म्हजे वॉर्ड ना सुपरवायझरान म्हाका हें सांगलां ना, कोण आनी कोणे तरी हें सांगलां. नोबडी इज गोईंग ऑन द सायट अँड ट्रायंग टू फायंड आउट वॉट एक्झॅक्टली इज द प्रॉब्लम. एक अमूक सोसायटीक जर प्रॉब्लम आसा डोर टू डोर गार्बेज पिकअप करून जर कावन्सिलर बॉब मारून सांगता, नन ऑफ दीज इंजिनियर्स आर गोईंग एक्चुअली ऑन द सायट अँड ट्रायंग टू फायंड आउट what is the problem. So what I have told them is, बरें तातली तातूंत म्हाका दिसता आज पर्यंत एक इंजिनियरान म्हाका येवन किंवा खंयच्याच कावन्सिलराक येवन सांगलें ना की बाबा हांगा कमी पडटात आमकां वर्कर्स, हांगचे वर्कर्स सारके काम करनात. नन ऑफ दीस फीडबॅक हॅज कम फ्रॉम द इंजिनियर्स, junior engineers who are there, responsible for those particular wards. So I think आज हांवें तांकां सांगलां आनी I have told every Friday your section, including all the 5 engineers, AEs and ME, they have to sit together along with the supervisors and do an internal audit as to what is happening to the garbage situation. ते कितें फक्त मिश्किताचीच जबाबदारी न्ही. इट हॅज टू बी अ होल होलिस्टीक प्रॉब्लम न्ही की बाबा हें नाच आसल्यार कितें प्रॉब्लम आसा, हांगची जर एक अमुकच जाग्या जर गार्बेज पिकअप जायना थंय कितें प्रॉब्लम आसा. दे हॅव टू ऑल सिट टुगेदर अँड फायंड आउट, टेक अ कलेक्टिव्ह डिसिजन. All this time the councillors are being held responsible, the chairperson is being held responsible. We are trying to find out and to give them ways and means of doing it. We are ready to cooperate, but it is not the responsibility of the councillors or the chairperson रस्त्याच्या साइडीच्यान रावन गार्बेज सांगून की आमी काडप म्हणून ती गार्बेज, which many of councillors are doing. ते स्वता आपली मनशां घालून आपली हें घालून काडटात आपलो वॉर्ड साफ उरपा खातीर. So I think it is high time the chief officer and the technical section and the administration take this responsibility. And today's meeting was exactly because of that.